भाजपाचे आमदार राजेश फळदेसाय भाजपात प्रवेश घेवच्या पयलीं सुद्दां भाजपाच्या कार्यालयांत वताले। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायाचेर कितेंय विधान करच्या पयलीं राजेश फळदेसायान विचार करचो म्हूण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो फुडारी विकास भगत उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय काल प्रेसाकडेन उलयतना एक शब्द वापरलो की आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बीजेपीक येवपाक एका मिनटाक तयार आसा पण पक्ष ताका घेना म्हणून। हो राजेश फळदेसाय कोण? राजेश फळदेसायची फक्त इल्लीशी हिस्ट्री सांगता। कावरे म्हणून एक गांव आसा सांग्यार, त्या कावरे गांवांतल्यान हो पळोवन कित्याक गेलो हे कावरेच्या सगळ्या लोकांक खबर आसा। थंय वचून कुमारजुव्याक गेलो, कुमारजुव्या वचून तूं कसले कसले धंदे केले हे कुमारजुवेच्या लोकांक खबर आसा। ताजे उपरांत तूं काँग्रेसी कडेन कसो लाचार जावन तिकीट मागतालो हे काँग्रेसीकय खबर आनी गोंयभर लोकांकय खबर आसा। ताजे उपरांत तूं भारतीय जनता पक्ष निवडून येतकीर 5 दिसां भितर लोकांलो मॅन्डेट तुका दिल्लो तो तूं विरोधी पक्ष आपल्याक रावपाक नाका, आपूण जाय जाल्यार वेळ पळय राजिनामो दिन येता म्हणून तूं प्रदेश अध्यक्षाच्या दारार वचून बसतालो, मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचून बसतालो। तूं आमचेर उलयता? तूं स्वताची लायकी आसा आमचेर उलोवपाची? आमी आमचे गोंयकार गोंयकार आनी गोंयकारपण राखला। तूं जे पळय कोणाचे पावली जावन उलयता ते पयलीं उलय, मुख्यमंत्र्याच्या ताटापल्ले माजार जावन उलयनाका। कापस्ताद आसा जाल्यार आमचे आरोप जो करता तो सिद्ध कर दाखय। अरे म्हणल्यार कितें म्हणपाची कापस्ताद आमच्या सगळ्या लिडरां कडेन आसा। हाजे मुखार जेन्ना तूं उलयतलो तेन्ना विचार करून उलय। हाजे मुखार जर राजेश फळदेसाय किंवा भारतीय जनता पक्षाचे खंयचोय आमदार जर आमचेर असो उलोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ताका आमी सरसकट नीट करतले। आमचे कडेन ती कापस्ताद आसा म्हणून राजेश फळदेसायाक सांगता हेजे मुखार आमचेर किंबोला आमच्या पक्षाच्या आमदाराचेर अध्यक्षाचेर जर तूं उलयता तर 7 फावटी विचार कर। असो नाहक आरोप आमचेर करनाका। आमी आयजय बी गोंयकारां बरोबर आसा, फाल्यां आसतले। आमकां भारतीय जनता पक्षा बरोबर वचपाची गरज ना। आमी सक्षम आसात विरोधी पक्षां रावन गोंयकाराचो आवाज विधानसभे भितर पावोवपाक।